हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हान तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हान दर दिसा घडपी घडणुकाचे अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार पावयता। तर आयच्या दिसा खंयच्यो घडणुको घडल्या त्यो आमच्या सब एडिटर्स आनी एंकर्सा कडल्यान जाणून घेवया। सो पयलीं वचूया आमच्या डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांच्या कडेन आनी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स। सावड्डेच्यो ज्यो 7 पंचायती आसात त्या 7य पंचायतीच्या सरपंचांनी आयज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेतली। आणि ही भेट कित्याक आसली जाल्यार सावड्डेचो आमदार जो आसा गणेश गांवकार ताका मंत्रीपद दिवचें। हे मंत्रीपद कित्याक जाय जाल्यार हालींच PWDन खंय नोकऱ्यो आयिल्ल्यो आनी त्या नोकऱ्याक सावड्डेच्या भुरग्यांनी अप्लाय केले, पूण एकाय सावड्डेच्या भुरग्याक नोकरी मेळोंक ना। खण कामगारांचो प्रश्न तसोच आसा, सावड्डेची उदरगत कांयच जाली ना अशें तांचें म्हणणें। सो हे जर सावड्डेचे प्रश्न सुट्टावे जातले जाल्यार आमदार गणेश गांवकाराक मंत्रीपद दिवचें अशी तांच्यांनी मागणी केल्या। हे मागणेचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तांकां सकारात्मक जाप दिल्ल्याचें तांचें म्हणणें। दुसरी म्हत्वाची जी अपडेट आसा ती पश्चिम बंगालात मालगाडयेन रेल्वेक धपको दिल्ल्यान 5 जाणांक जाग्यारूच मरण आयलें। 25 ते 30 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्याचें कळटा। सो आजुनूय ही डेवलप जायत आसा, आजुनूय कांय जाणांक मरण आयिल्लें आसतलें। सद्याक जो सोद ओवर आसा तो सुरू आसा। कितले जाण वाटावले, कितले जाण मेले, वाटावल्ल्यांक हॉस्पिटलांत भरती केल्यात, तांचेर उपचार सुरू आसा। अश्यो दोनूय सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनांत। सुशांत सर आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। तुमकां खबरूच आसा सद्या गोंयान अपघात वाडतूच आसा। ताका लागून काल दिवचल वाठारान एका 2 एक स्कूटर आनी बायकी मध्ये एक्सिडेंट जालो। त्या एक्सिडेंटान 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाला आनी दिवचल पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात। तशेंच आनीक एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार गोंयान अपघाताची आंकडेवारी वाडत आशिल्ल्यान गोंयान खुबश्यो अपघाताचें सत्र चालू आसा। आनी ह्याच बातमीचेर आमी एक स्पेशल बातमी तयार केल्ली आसा, ती तुमकां 7च्या गोमंतक टुडे ह्या न्यूज रूम बुलेटिना न्यूज लायव्हान पळोवपाक मेळटली। फुडें वचूया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती हाचे कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स। ऐश्वर्या, आयज सगळ्यांक एकामेकांक परबी दीत मुस्लीम भावांनी बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनयल्ली आसा। बकरी ईद जी आसा ती कुर्बानीचो सण अशें म्हणटात। तशेंच आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार शेनवारा तारीवाडो मंडूर वाठारांतल्या एका शेतांत 7 भुरग्याचे म्हणजे पांय सापडिल्ले आनी धक्कोदायक घडणूक जी आसा ती उक्ताडार आयिल्ली आनी ताचेर आक्षे पुलिसांनी तपास सुरू केल्लो आनी ते प्राथमीक अदमासा प्रमाणे थंय लागींच एक मानस आसा, थंयसरल्यान ती व्हांवन आयिल्ल्याचो अदमास आशिल्लो। मात हे तपासा दरम्यान जे एका आक्षेच्या पुलीस अधिकाऱ्यान जे पळय एक विधान केलें तें असंवेदनशील विधान आशिल्लें आनी ताका लागून विरोधक जे आसात ते बरेच तिडकल्ले आसात। ही जी बातमी आसा ती तुमकां गोमंतक टुडे 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। दिप्तीन आमकां म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्लेले आसा। फुडें वचूया न्यूज एंकर गौरीश हाच्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स। राज्यांत सध्या भाजयांचो दर तेंगशेर पाविल्लो आसा। त्याच बरोबर गोंयकारांक जेन्ना भाजी सवाय सवलतीच्या दरान मेळटा ती म्हणटा हॉर्टिकल्चरान, पूण सध्या हॉर्टिकल्चर म्हणजे फलोत्पादन मंडळांत लेगीत तेच भाजयांचे दर आमकां पळोवपाक मेळटा। हाचेर फलोत्पादन मंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हाणें म्हटलें की हाचेर कांयच पर्याय ना, हाचेर कांय करपाक शकना। ज्या दरान आमी भाजी घेता त्याच दरान आमकां ती विकची पडटा। त्याच बरोबर गोंयची जी भाजी आसा ती आमकां वर्सभर त्याच दरान विकपाचो करार केल्लो आसा। ताका लागून ह्या फलोत्पादन मंडळांत सध्या भाजी कमी जायत हाचेर कांय पर्याय ना अशें तांचें म्हणणें आसा। फुडें वचूया सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स।
ऐश्वर्या आयची जी बातमी आसा पळय चॅकपोस्टाचेर ज्यो भायर कर्नाटकाच्यान गोंयान येवपी गाडयो आहा पळय त्यो चॅक जातात म्हणटा पण परतून 500 मिटराचेर तर परतून फकत कर्नाटकाच्योच गाडयो चॅक करता आनी अशें असो जो आरोप आहा तो कारवारचो MLA असो आरोप आहा तो कारवारचो MLA सतीश पै हांणी केलो. ताचें अशें म्हणणें की फकत K-5च्योच गाडयो कित्याक चॅक करता. सो तेणें मागणी केला की मुख्यमंत्र्या कडेन तुमी मातशें ह्या प्रकारान लक्ष दिवचें म्हणून. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती ड्युटेर कदंबा बस चलोवपी ड्युटे आसतना सोरो पिवन चलयताले तांकां 7 चालकांक निलंबीत केले आसा. ही जी बातमी तुमी 7 लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर आयच्या दिसा सब एडिटर्स आणि एंकर्सांनी ज्यो तुमकां बातम्यो सांगल्यो त्यो सगळ्यो तुमकां 7च्या गोमंतक टुडे ह्या न्यूज लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच आनीकय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर सयत हांव ऐश्वर्या केरकार. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.